आचारसंहिता लागू केल्ल्यान बसका घेवपा खातीर परवानगी घेवप सक्तीची आसा। सगळ्यांनी नेमांक पाळो दिवचो पडटलो। नेमांचें पालन करूंक ना जाल्यार तांचेर पुलीस कारवाय करतले। आपणे कसलेच राजकारण करूंक ना आनी भविष्यातूय करपाचें ना अशें मंत्री रमेश तवडकरान सांगलें। काणकोणा गोवा फॉरवर्डाचे बसकेचेर प्रतिक्रिया दितना मंत्री उलयलो। आम्ही सगळे पॉलिटिशियन शाणे लोक, तसो विजय बाब बी शाणूच मनीस, तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी करीत। त्यामुळे प्रत्येकान हाची नॉर्म्स जी आसा सांबाळपाक जाय आनी नॉर्म्स सांबाळिना आसत जर जायत न्ही जाल्यार पुलीस यंत्रणा जी एक्ट जातलीच। त्यामुळे जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागता तेन्ना सगळे प्रकारचे ताका परमिशन आनी ते सगळें लागतलेच आनी समजा आता हेजे हांव आशिल्लो जाल्यार म्हाकाय लागता आशिल्लें, म्हाकाय लागता, तुकाय लागता। त्यामुळे जर एखादी सरकारी यंत्रणा जर एक्ट जाली आसत जाल्यार कोणाचेर ते खापर पडप दिसना, ते बरोबर न्ही। त्यामुळे आणि निखाल विजय सरदेसाय जर करची न्ही, कित्याक कारण कशें तो मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन आसा, की एक जबाबदार राजकारणी आसा, तो आपली पार्टी चलयता। त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे कोणाचे तरी खापर पडले आनी तो विशय राजकीय भांडवल केलें अशें करपाक अर्थ ना आनी तें निखाल करची न्ही। म्हणजे आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव खंयच्याच विशयाचेर हांव भांडवल करपाक वचना। हांव म्हजें काम, म्हणजे लोकां बरोबर आशिल्लो फेथ आसा त्या बद्दल हांव कोणाची क्रिटिसायज करपाक केन्नाच वचना। म्हणजे गेल्या सादारणच्या 3-3.5 वर्सां पळयत आसतना हांव कोणाच्या तरी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचेर किंवा बाकीचेर हांव राजकारण करपाक गेलो, हांव केन्नाच वचना आनी हाचे फुडें हांव वचना। आनी म्हजे बरे गूण आसा जे आनी म्हज्या कार्यकर्त्यां मदीं जें काम आसा तेच म्हजें हें आसा। त्यामुळे खंयच्याच विशयाचेर हांव राजकारण करपाक वचना।